म्हणटा सायबीण मायच्या जिवितांत आमकां मेळटा. सायबीण मायन देवाची कुशेक राजी जाली. जसो एवा देवाची कुशी मोडली तेच भाशेन सायबीण मायनूय देवाची कुशी पाडली. आनी सायबीण मायक आगोड वस्तू कसल्यो दोन त्यो मातशें सांगता. आनी त्यो म्हटल्यार आंकवार आसतना आवय जावप आवय पयशे बेसात तिका कोण फातरान मारीत आसले आनी देवाचे चाली प्रमाणे फातरान मारताले. ते पर्दुवार वस्तुरे काडलेली मारून जेजूशी आनी जेजून तिका बक्षिली ते भाशेन सायबीण मांयक मारूंक शकताले. तुजे लागीं ताका काजराचें उतर जालें आनी तो न्हवरो आपणाक ह्या आवयपणाच्या बेसार घेतलो. हे दोन वस्तू तेज्या मनांत आसात. आनी एक वस्त आसा देवाची खुशी. सायबीण कितें दिसता देवाची खुशी. एकचे 80 domini fiat mihi secundum verbum tuum. आनी दोनीचे चाकोन देवाक जाय तशें म्हज्या सोबेन जावन दी. हे सायबीण मांयक कोत्ता, सान फ्रांसिस्क कोत्ता, जेजू कोत्ता. आयज तुका आनी म्हाका देव हेंच करूंक आपयता. आमी स्वर्गार वेतले जाल्यार देवाची खुशी करूंक जाय. आमचो बाबार्थ खरेंच म्हटल्यार गोठ देवाच्या उतराचेर आसा. आनी हेच खातीर आमी म्हणटा आमी जीव दिवंक लागून तयार आसा. आनी होच बाबार्थान आमी सान फ्रांसिस्क Xavier येयलो. हेच गोठ बाबार्थान खोटबार बांदलेल्या बाबार्थान सान फ्रांसिस्क Xavieran आपल्या जिवितान जिवन ताणें आमकां हे जिवीत जिवंक ताणें आमकां ताणें किरीत भाशेन शिकयली आनी आमच्या जिवितांत तो आजून पासून आसा.